नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे उपकार 40व्या गोंय घटक राज्य दिसाची उर्बेभरीत परवी भेटयत आदित्य काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। सरकारी नोकरेच्या आयज ताकून 2 जाणांनी केली एका निवृत्त पुलिसाची 10 लाख रुपयांची फटवणूक। फोंडेची घडणूक पुलीस स्टेशनात दोगा दुबाविता आड केलो गुन्यांव नोंद। गोवा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर परतून गिरीश चोडणकर विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर प्रदेश काँग्रेस नेतृत्वात केला बदल। गोंय घटक राज्य दिसाची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिली गोंयकारांक परबीं। विकसीत भारत करपाक दिवचे म्हत्वाचे योगदान प्रधानमंत्र्यान मारलो उलो। मायण्याक उत्तरी वाठारांत मोन्सेरात कोपेलाच्या कुशीक घाल्ल्या पोलांची केली एका दादल्यान मोडतोड। वाठारांत निर्माण जाल्ल्या तणावाचे वातावरण तिडकल्ल्या थळाव्यांनी काढलो पुलीस स्टेशनार मोर्चा। म्हजे घर येवजणे खाला आनीक 3000 सनदांचे करतले वाटप। 12 वर्सां पुराय जाल्ले खातीर दरेका मतदारसंघात कार्यावळी करतले आयोजीत। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांची माहिती। आणि कुडचडे लैंगिक अत्याचार प्रकरणातलो दुबावित सोहम नायकाक तिसऱ्या प्रकरणात मेळ्ळो जामीन। केपें न्यायालयान दुबावित सोहमाक दिलो दिलासो। आता खबरो विस्तारान। विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ली आसतनाच काँग्रेसीन प्रदेश काँग्रेसीच्या नेतृत्वात बदल करीत गिरीश चोडणकर हांची प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर नेमणूक केल्या। हे भायर एम.के. शेख, आमदार एल्टन डिकोस्टा आनी आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा हांची कार्याध्यक्ष पदाचेर नेमणूक केल्या। तशेंच दत्ता नायक हांची खजिनदार पदाचेर नेमणूक केल्या अशें पक्षाचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल हांणी नियुक्तीचो आदेश जारी केला। तशेंच अमित पाटकरा खाला आशिल्ली समिती बरखास्त केली। विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर प्रदेश काँग्रेसीत नेतृत्व बदल जातलो अशी आस्त आशिल्ली। हे फाटभुंयेर गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर परतून गिरीश चोडणकर हांची नेमणूक केल्या। हे भायर एम.के. शेख, आमदार एल्टन डिकोस्टा आनी आमदार कार्लोस फेरेरा हांची कार्याध्यक्ष पदाचेर आनी दत्ता नायक हांची खजिनदार पदाचेर नेमणूक केल्या। आमी पार्टीचे सोल्जर, पार्टीन जे काम दिता ते वचून प्रामाणीकपणी करपाचें। आतां तामिळनाडू इलेक्शन जाले नंतर काल म्हाका परत गोंयांक वचून काम करपाची पार्टीन संदी दिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता गोंयांक आमी जर सगळे एक जाले, जितले ओपोजिशन आनी आमची पार्टीचे सगळे टीम जे आसा ती सगळी जर एक जाली, म्हाका दिसता ह्या सरकाराक घर धाडपाक वगत लागपाना। सो फर्स्ट काम आसा तें आमची पार्टीचे युनिटी परत घडोवन हाडप आनी एक स्ट्रॉंग टीम काँग्रेस बिल्ड करप आनी जे भाजपाच्या विरोधान आसात तांकां सगळ्यांक एकत्रीत हाडून गोंयांचो आनी गोंयकारांचो जो हावेस आसा की 15 वर्सां BJP सरकार आनी तातूंतले प्रामुख्यान जोडी नंबर 1 मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनीक TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे ज्या तरेन तेणी गोंय विकपाक काडलेलें आसा तें थांबोवपाची गरज आसा आनी तांकां घर धाडपाची गरज आसा। आनीक 15 वर्सां जालीं गोंयची गोवा ब्रँड हो डॅमेज जायत आसा। डेव्हलपमेंटाच्या नांवान डेव्हलपमेंट गोंयांक कितलो जाय हो आमकां सगळ्यांक विचार करपा पडटलो आनी हो एजेंडा घेवन आमकां मुखार वचून गोंयकाराची साथ घेवन ह्या सरकाराक घर धाडपाची एकूच प्रायोरिटी आयज गोंयकारां मुखार आसा। बाकीचे ओपोजिशन पार्टी कडेन बी उलयताले तुमी? आमी सगळ्यांक एक करपाक जाय, कारण गोंयच्या लोकांक दिसता की सगळे एक जावन आमी फायट करपाक जाय, जाल्यारूच आमी ह्या सरकार जो मातलेलो आसा जेणी सत्ता काबीज करून स्वता खातीर स्वता फायद्या खातीर गोंय डिस्ट्रॉय केल्लें आसा, हांकां बेगीनचे बेगीन घर धाडपाची गरज आसा। जाल्यार फाटल्या 4 वर्सांत गोंयची अस्मिताय, संस्कृताय आनी हक्क राखपा खातीर आमी सगळे एकठांय झगडला। आमी गांवांनी वचून लोकांच्या प्रश्नां खातीर आवाज उबारून वेगवेगळी मोहीम सुरू केल्या। गोंयच्या उजवाडाच्या फुडारा खातीर म्हजी वचनबद्धताय कटिबद्ध आसा। गोंयच्या फुडारा खातीर आपलो लढो चालूच उरतलो अशें काँग्रेसीचे आदले प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी ट्वीट करून सांगलें। मात पाटकरा खाला आशिल्ली समितीच्या वांगड्यांनी आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गोंय घटक राज्य दिसाची गोंयकारांक परबी दिली। गोंयच्या उदरगती खातीर आणि अस्मिताये खातीर वावुरपी सगळ्यांचे उपकार मानून विकसीत भारताक महत्वाचे योगदान दिवचे असो उलो प्रधानमंत्र्यान मारला। मजगती गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तशेंच मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लेगीत गोंयकारांक गोंय घटक राज्य दिसाची परबी भेटयली। मायना कुट्टेरी वाठारांत मोन्सेरात कपेलाच्या कुशीक आशिल्ल्या पोलांची मोडतोड केल्ल्यान वाठारांत तणावाचें वातावरण निर्माण जालें। फादरान घाल्ले 32 पोल एका दादल्यान मोडून उडयले। ताका लागून तिडकल्ल्या थळाव्यांनी मायना कुट्टेरी पुलीस स्टेशनार मोर्चा व्हेलो। संबंदीत दुबाविताक अटक करपाची मागणी केली। मजगती पुलिसांनी दुबाविताक ताब्यात घेतलो। कपला लुगारतो आणि आम्ही असं कधी कपलाचे ते साधारण ते तुम्ही झाड रोवली आहे जायती तिथं तो लुगार आणि वद्दू पासून आमचो कपला वयता रोड आहा तो कपला वयता कपला तो तर आसतना आमचे ते फादरांनी कोणा तांकां दिवन तो एक रोड कोण तांकां दिलो रोड कोण दिला त्या फादरांनी आतां काल पयर ते खांबे गायले आणि आपला प्रॉपर्टी दिसतो आंबे पोल गायले आणि ते दवरले ते आज म्हणे तेगे माझे तेगे ते भावान ते मोडले थिंगा मोडून आतां तो लोकां विशू जालो म्हणटा वयता ते 100 मिटर रस्तो जाता आणि रस्तो तेगे न्हू रस्तो तेगे लागना रस्तो लागता आमच्या कपलाचो कपेलान डील जाल्यार तेजेर वय घालपा जाय थिंगा बरे भाशेन डील जाल्यार हे जवळ आपला ती सकल वालो रस्ता सकल थिंगा अवशीर आहा तो पोल मोड्या थिंगा तुका जाय त्या रोड रस्ता फादराक बरे भाशेन उलय कित्याक ते उलय लोकां कमिटीक उलोवपा जाय तुका रस्तो रोवन जाय जाल्यार तूं हे भाशेन रस्त्यार पोल मोडून 32 पोल मोडून रोडार उडयले आमा हे लोक वगळा आसलो ते वाटान पोल गेले डेमॉलिश केले एक्चुअली ते गरज ना डेमॉलिश एक प्रॉब्लम आसले तेच्यान हे करपा जाताले तेच्यान कंप्लेन करपा जाताले वी शुड हॅव नॉट टेकन द लॉ इट इज इलीगल सो नाउ वी हैव टू I told the police take action इलीगल पडे हा इतले ZPR ला हिंगा सरपंच आले सगळ्याला पंच ना फॅमिली आली पंचाली वी हैव टू पंच VIP रावतालो VIP ट्रीटमेंट खबरदार ट्रेनिंग होगत आता let us see that असले खासदार बाले पंचायतुनी येते पडी खासदार आहे त्या let पंचायत us VIP कल्चर action is taken and the thing is restored. आम्ही अरेस्ट केला कोणाक बट आम्ही डिटेन केल्लो ज्या मनशान हे केल्लें डॅमेज केल्लें सो कमिटी ऑफ द चॅपेल आनी ते मनीस तेमी सगळ्यांनी एकूच गांवचे ते सो दे हॅव डिसायडेड दॅट जे कोणी डॅमेज केल्ले पळय तो तांकां सगळे रिस्टोर करून दिता म्हणून दे हॅव एग्रीड आनी इशू सॉल्व जालो कोणी डॅमेज केले नेवीस डिसोजा म्हणून नेवीस डिसोजा सो बट दे हॅज एग्रीड सेटलमेंट जाला हेंचे चॅपल कमिटी आनी तेंचे मदीं
सरकारी खासगी आणि कोमनीदादचे जमनीतली घरां नावाचेर करपी म्हजे घर येवजणे खाला आनीक 3000 अर्ज निकालांत काडल्यात. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत खाशेली कार्यावळ आयोजीत करून 3000 घरांच्या सनदींचे वाटप करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या येवजण्यो कोणशा कोणशांनी पावोवपा वांगडा एनडीए सरकाराक 12 वर्सां पुराय चल्ले खातीर दर एका मतदारसंघात कार्यावळी आयोजीत करतले. भाजप मोगो आनी सरकाराक फाटबळ दिवपी अपक्ष आमदारांची शुक्रारा पणजे बसका जाली. पंचायतींतल्यान म्हजे घरी योजना जेटात सुरू करपाचें थारायलां, जेणे करून की म्हज्या घरांतल्या सगळ्या तरेचे फॉर्म्स हे सगळ्या लोकां पर्यंत पावले तांचे आतां तिचे बेगीन भरून दिवचे आनी तेंच्यो क्लियर कट सनदी आनी रेग्युलरायझेशन ऑफ हावस सर्टिफिकेटी तांच्या हातांत दिवपाचें आमी थारायलां. आमी हेल्थ विथ आयुर्वेदा म्हणजे चॅक बाय दोतोर 1.0 हेच्या अंतर्गत प्रिव्हेंटीव हेल्थ चॅकअप हो कॅम्प सुरवात केलो. आतां 50,000च्या आसपास लोकांनी ह्या योजनेचो फायदो घेतलो. आता हेल्थ विथ आयुर्वेदा चेक बाय दोतोर 2.0 हो कार्यक्रम सुरुवात केला. त्या कार्यक्रमाचे डिस्कशन जाले आणि सगळ्या लोकांच्या मदीं हो प्रिव्हेंटीव हेल्थ चेकअप लोकांनी फायदो घेवचो. प्रायमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इन्क्लुडिंग द प्रायव्हेट हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द आयुर्वेदा धारगड आणि आयुर्वेदिक कॉलेज हांच्या मार्फत वचून फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट गोंयकारांनी फुकट घेवची, जेणे करून तेंचे प्रिव्हेंटीव हेल्थ चेकअपूय जावचे. इन फ्युचर लोकांक अशा पद्दतीचो फुडली दुयेंसां जावची न्ही म्हणून ह्या हेल्थ विथ आयुर्वेदा ह्या कॅम्पाचे खूप मोठ्या प्रमाणात आयोजन त्या आमच्या सरकारान केला. ताजोय फायदो घेवचो. मतदारसंघातल्या विविध कामाच्या विशीं डिस्कशन जालें. त्यांची कामां स्पीडअप कशा पद्दतीन करप हाजेरूय डिस्कशन सगळ्यांच्या संदर्भात जालें आणि नक्कीच ती आमी परत एकदा ते म्हणटा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न की विकसीत भारत 2047 ते विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर सगळ्या लेवलाचेर करपाचो प्रयत्न हो आमचो आसा. त्या खातीर सगळ्या तरेच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा. आमी सगळे जाण जे एनडीए अलायन्स आनी अलॉंग विथ द इंडिपेंडंट एमएलए मेळोन आमी सगळीं कामां फुडें करता. देव बरें. म्हज्या घराचे 3000 योजने रेडी जाल्या. ती टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ 10 ते 11 आपल्या जून आणि नॉर्थ गोवान एक कार्यक्रम आणि साऊथ गोवान एक कार्यक्रम असे 2 वेगवेगळे कार्यक्रम जातले आणि ज्यांची ऑर्डर रेडी आहा त्यांच्या पर्यंत मेसेज पावता आणि कार्यक्रम ठरतले. मिनिस्ट्रीचे कितें भासाभास जाले आयच्या मिटिंगेन डिस्कशनाचो विशय नाशिल्लो. आत्ता इलेक्शनाचेर चर्चा करपाचो विशयच नाशिल्लो आमचो. आत्ता आमी रुटीन 3 म्हयन्यांनी एकदा मिटींग घेता. मार्चाच्या पयली मिटींग जाली सगळ्या आमदारांची कंबायनली. सेम मिटींग आमी आतां आयोजीत केली कारण बाकीच्या एरियेत आत्ता तरी आमी ओवरऑल बाकीच्या विकास कामाचेर आनी ऑर्गनायझेशन कामाचेर भर दिता. कुडचणेच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातला दुबावित आरोपी सोहम नायकाचा शुक्रारा केपें जेएमएफसी न्यायालयान जामीन मंजूर केलो. सोहमा आड दाखल केल्ल्या 5 प्रकरणांमदलें हें 3रें प्रकरण आसून ह्या प्रकरणात न्यायालयान ताका दिलासो दिला. ह्यान पयलीं तशे 2 जामीन मंजूर जाल्ले. ह्यान पयलीं दुबावित सोहम नायका आड गुन्या फाट्यान 2 आरोपपत्र दाखल केल्यात. कुडचडे लैंगिक अत्याचार प्रकरणातलो आरोपी सोहम नायक हाका आयज केपें कोर्टान 3ऱ्या केसीक भितर बेल दिल्लो आसा. ही केस क्रायम ब्रांचा कडेन आशिल्ली आनी क्रायम ब्रांचांतली सोहम नायकाचेर लागू जाल्ली ही सगळ्याकाय पयली केस आशिल्ली आनी सुरवातेक ह्या केसीक भितर सोहम नायकाच्या विरोधात चिल्ड्रन्स एक्टाच्या विरोधातूय गुन्यांव नोंद केल्ले. मात ह्या केसीचे कांय दिसा पयलीं केपें न्यायालयांत क्रायम ब्रांचान आरोपपत्र दाखल केलें. तातूंत भितर चिल्ड्रन्स एक्ट हो म्हत्वाचो जो गुन्यांव आशिल्लो तो ड्रॉप केलो. ताका लागून आज केपें कोर्टान सोहमाक परत बेल दिला आनीक सोहमाचे जे 5 केसीस दाखल जाल्ल्या तातूंत भितरलो 3ऱ्या केसीक ताका बेल आसा. सुशांत कोगळकार गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांव साकून. फाटीं जाल्ले पणजी महानगरपालिका वेंचणुकेंत आपूण हरूंक ना. लोक हल्ल्यात. आपणे पणजे शारा खातीर त्याग आनी सेवेची 40 वर्सां ओंपल्यात. 2027ची विधानसभा वेंचणूक आपूण काँग्रेस पक्षाच्या तिकेटीचेर लढयतलो अशें महानगरपालिकेचे आदले महापौर सुरेंद्र फुर्तादो हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. आयकात. आमी पळय सीसीपी इलेक्शन झगडले न्हू. सुरेंद्र फुर्तादो हारूंक ना. गमलें न्हू. ओके. इट इज द पीपल हू हॅव लॉस्ट. Not me. Okay. Because I have sacrificed for 40 years for the city of Panjim. I have not made like this. I have always been like this. How my mayor hallo then I 10 truck हाडलेले. 25 weed cutting machine हाडलेली. 25 pruner हाडलेले. गमले. एक स्काय लीफ हाडलेले. हांवें अशें केन्ना करून अशें दिल्या.
तेच हांवें कितें हाडलेले तेच अजून पर्यंत थंय चलता पणजे म्युनिसिपालिटीन. आनी येस, आय एम गोइंग टू कॉन्टेस्ट इन पेंजीम इन 2027. ओके, तुम्ही उभे रावपाचे आसा इलेक्शन? येस, आय विल कॉन्टेस्ट इन पेंजीम in 2027. आणि खंयच्या पार्टीक उभे रावतले? I will be contesting on the Congress party. I am appealing to all my friends. Please vote for and support me this time. ओके, म्हणजे काँग्रेसी I have got something in my this thing for Panjim. Allow me to do it. Don't look on party lines. Look at Suren Furtado and vote for me. काजू पिकाचो सीझन सोंपले उपरांत आता गांवगिऱ्या वाठारांत भिंडांची सोला करपाच्या वेवसायाची गडबड सुरू आसा. अंदू भिंडां खूब पिकल्यात तरी लेगीत ही सोला अंदू खावच्या पयलींच आंबट म्हळ्यार म्हारग जाल्यात. दुसरे वटेन पावसाचेर ह्या वेवसायाचो फुडार निर्भर आसा. पळयात. भिंडाची सोला ही दिसपट्ट्या जेवणातलो एक मुखेल घटक आसा. देखून ह्या सोलांक खूबच मागणी आसता. भिंडाच्या आगळाक लेगीत मागणी आसता. मिरगाक सुरवात जावच्या पयलीं गांवगिऱ्या वाठारांतल्या चडशा घराब्यांनी भिंडाची सोला करतात. सध्या दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत सोला करपाचो वेवसाय चालू आशिल्ल्याचे दिसून येता. कांय वाठारांत सोला तयार जावन बाजारात लेगीत विकपाक आयल्यात. झाडा वयल्यान भिंडा काडून ताच्या पासून सोला करतात म्हणसर खूब त्रास आणि पयशे खर्च करचे पडटात. देखून ती सवाय विकपाक परवडना अशें व्यावसायिकाचे म्हणणे आसा. भिंडा झाडाची मानाय घालून काढू जाय, त्या उपरांत इचू जाय आनी मानाय घालू जाय इचपाक. मागीर ती हाडून धुवू जाय, धुवून नेशून फोडू जाय, सोला काडू जाय आनी सुको घालू जाय. बियो एक कात काडू जाय, अगळ एक कात काडू जाय. अशें भिन्ना बरी पिकल्यात? बरी पिकला भरपूर. म्हळ्यार पावसा लागून मानाय मेळना काडपाक. मानायची रेट खूब 2,500 आणि 3,000. पण अंदू कितले दीस चलतलो बरें जाला, भरपूर जाला पीक. पण पावस येत जाल्यार? पावस येत जाल्यार ते देवाचे हें केलो शिप केल्लेले रेना कारण केल्लेले. तुम्ही रेना करतात? मागीर पोरच्या परस अंदू भिन्ना भरपूर पिकल्यात. जाला म्हणजे भिंडांचो व्यवसाय म्हणजे सोला करता म्हणजे भरपूर कटकटीचो न्हू. कटी जिवाची मोस करून घेवची पडटा. रातचे तुका जेम ना काय ना, जेवण ना, खाण ना, फोडूस पकडना खबर ती. नीचेर चडपाक तुमकां आतां म्हणजे कितें त्रास जाता? चडपाचे आस्ते आस्ते चडपाक लागता. तेका फाटे आसता, तेका हे धरून धरून चडोवचे लागता. म्हणून भिंडांचे पीक कशें आहा? पीक बरें येना. म्हणजे तूं म्हाका दिसता भिंडीचेर चडून भिन्ना पडटा. हय, पीक बरें आसा न्हू. हय. आनी एके भिंडीची भिन्ना पाडपाक सादारण तुमची मजुरी कितें? 1000 रुपया. 1000 रुपया. तुमी अंदू पाडल्यात? पाडला. म्हणजे त्रासदायक आहा? त्रास आहा. मातशें जर लक्ष हे जायत जाल्यार सकल. सध्या भिंडांची जी आमसुला सोला तांचो रेट कसो आहा? रेट 350. पावस पडला ती येवतली. 350 कितें? 350 पट. आणि पायल कशी? पायली पडली पळय मरे 400. 1000? 1000 पडटा. 800 पडटा. 800 जाय. म्हणजे सध्या अंदू मागणी आसा सोलांक? आसा पण आता देवतली ती पावस पडलो जाल्यार. पावस पडलो जाल्यार देवली आणि उरलेली सोला करपाक मेळची ना. गेली फुकट. पावस पडनात जाल्यार हो व्यवसाय बरो. बरोबर. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्या रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मडगांव रेल्वे स्टेशना लागसार पार्क करून दवरिल्ल्या रेल्वेच्या निमण्या डब्याक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. ही रेल्वे शेनवारा गोंयांसावन पनवेल वचपाची आशिल्ली. उजो पालोवपीदारान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. मात उजो कसो लागला हाचें कारण कळूंक ना. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. Incidents of fire in one of the ports of the stable dredge in Madgaon Yard was noticed somewhere around 2:50 hours today. Immediately it was informed to the fire brigade, Madgaon. This stable dredge, it was in all the portions of the stable dredge, they were in locked condition.
it appears it would be some misprint. As of now, we are not sure whether it's misprint or something, but we will be investigating. And CDA supervisor team is being formed to investigate this incident. Immediately after, once the fire brigade arrived, prior to that, because since our line is electrified, the electric power was shut down, and that particular coach, which had caught fire, it was moved away from the rest of the coach. That's how other coaches we could save it. So only this coach was, and fire brigade immediately on informing them, they reached that spot and extinguished that fire. So extent of damage will be assessed now by this committee. मडगाव रेल्वे स्टेशनाच्या काही मीटर अंतराचेर म्हणजे MCC ग्राउंडाच्या मुखाल्या सायडीक जो रेल्वे ट्रॅक आसा थंय एक ट्रेन पार्क करून दवरिल्ली. ही ट्रेन फाल्यां पनवेल, गोवा टू पनवेल वचपाची. ताजो जो लास्ट बोगी आसा जाका लगेज बोगी म्हणटात, ताका अचानक उजो लागलो दनपारां. आणि ताचे नंतर रेल्वेचे कर्मचारी, RPF, रेल्वे पुलीस रोखडेच धांवन हांगा आयले. तांणी फायर ब्रिगेडीक कळयलें, फायर ब्रिगेडी पावली. त्या जो पर्यंत फायर ब्रिगेड पावता तो पर्यंत रेल्वे कर्मचारी RPFन फायर फायटिंगाचें काम जे भितर फायर हायड्रंट आसा ते काडून स्टार्ट केल्लें. जवळ जवळ 12 फायर हायड्रंट वेगवेगळे बोगींतल्यान हाडून तांणी मारून उजो पालोवपाचें काम केलें. फायर ब्रिगेड आयली. फायर ब्रिगेडीक येवपाक थोडोसो वेळ लागलो कारण हांगा डायरेक्ट एक्सेस, रोडाचो एक्सेस नाशिल्लो. सो फायर फायटरान आतां हे कंप्लीट जो उजो आसा ताजेर कंट्रोल घेवन पालयल्लो आसा. सगळो ताजे पर्यंत रेल्वेनी बी सेफ्टी म्हूण जो डबो आसा ताका सेपरेट इंजीन हाडून उजो लागेल. त्या डब्याक लास्ट आशिल्ल्या कारणान ताका सेपरेट केलो म्हणजे तो उजो दुसरे ट्रेनीक पावचो न्ही. पूण अशी दिसून येता रेल्वे अधिकाऱ्यां कडेन आमी उलयले, ते म्हणटात की हो घातपाताचो काट आसूं शकता. हाजेर आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतले कारण बंद ट्रेनीक कसलेंच हें नाशिल्लें, ताका लागलो कसो हाजेर एक हें आसा. अजून पर्यंत हाजें रिजन कळना. फायर फायटर म्हणटा की आमकां रिजन कळना, आमकां थोडेशे त्रास जाले, पूण उजो सद्याक पालयलो आसा. लॉस हें एक बोगीचें लॉस जाल्लें आसा. जो लगेज बोगी आशिल्लो ताका भरपूर लॉस जाल्लो आसा. म्हणटा टी खातीर मडगांवच्यान गौरंग प्रभू मलकान. पणजी मळा नेवगीनगर वाठारांत जयराम कॉम्प्लेक्सा लागसार स्वयंपघात जालो. वेगान वचपी कार चलोवपाचे कारीवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान पयली कार झाडाक आपटली, उपरांत रस्त्यार उमटली. ह्या अपघातांत कारीत आशिल्लो एक प्रवाशी जखमी जालो. ताका उपचारा खातीर GMCत दाखल केलो. कार चलोवपी ह्या अपघातांतल्यान सुखरूप वाटावलो. शुक्रारा भाजप अपक्ष आणि मगो आमदारांची बसका जाली. ह्या बसकेत सगळ्या आमदारांनी टॅक्सीचो विषय नदरेक हाडून दिलो. डिजिटल टॅक्सी धोरण हाडपाची गरज आमदार मायकल लोबोन उक्तायली. ह्या विशयाचेर कितलेशेच फावटी मुख्यमंत्र्यांकडेन बसका जाल्यात, देखून 100% ह्या विशयाचेर तोडगो काडटले. सप्टेंबर मेरेन हो विशय जाग्यार पडटलो अशें आमदार मायकलान सांगलें. इश्यू आयज आमी सगळ्या आमदारांनी नोंदरेन हाडले. CMच्या हेचेर तोडगो 100% येतलो. तुम्हीच पयले आसतले कितले मिटिंगी जाल्यो. CM कितलो पाव फुडें मारले आनी सांगले आय एम रेडी टू रिजॉल्व इट. तेंचे कडेन मिटींग जाल्या. आनीक आतां ह्या दिसांनी मिटींग जातली आनी तेजे उपरांत गोवा स्टेट डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी येतली. गोवा स्टेट डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी ही येवपाची गरज आहा ट्रान्सपरन्सी खातीर आनी तेंचे खातीर, म्हणजे आमचे लोकल टॅक्सी ओनर आहा न्हू तेंचे खातीर. 1,500 म्हणटा आनी कोण 900 वयता. फोर्सान वयचो पडटा ताका. तशें वचप ना. तूं स्कॅन कर, स्कॅनरा वयचून ट्युरिस्टाक कॉल रेट कितें आहा पयली. नो वाणपण सगळ्याक आहा. इंटरनॅशनली एव्हरीवेअर इट इज. But madam, how long it will take? Election last year, कितलीशी वर्सां not during election. It will happen. Central government before our state आता लास्ट असेंब्ली जावचे पयली हे जातले. सप्टेंबरा एंडा पयली हे जावपाची गरज आहे. हे जावंक जाय. हे आता तुम्ही म्हणता ड्रंकन ड्रायव्हिंग हेचेरूय सोल्युशन येवपाची.
2027ची विधानसभा वेंचणूक नाताळ आणि नव्या वर्साच्या पर्यटनाच्या हंगामात घेवची न्हय अशी मागणी गोयच्या ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशनान राज्य सरकाराकडे केल्या। हे विशीं असोसिएशनान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां पत्र बरयलां। या काळात वेंचणूक घेतली जाल्यार येरादारी कोयणी वेवसायाचे लुकसाण आनी पर्यटनाचेर परिणाम जावंक शकता असो इशारो संघटनेन दिला। देखून वेंचणूक फेब्रुवारी 2027 घेवची असो प्रस्ताव असोसिएशनान मांडला। आवाज गोयचो बुलेटिन हांगा सोंपता। हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। गोंय घटकराज दिसाची हनुनीत परबी भेटोवपी युवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष अर्चित शांताराम नायक। आयज आमी पळयता की सकाळ पासून म्हाका बर्थडे विश करपाक सगळ्या आमचे नावेलकार भाव सगळे समाजाचे लोक विश करपाक येता। हांव तांकां काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा। आनी आयज एक आमदार म्हणून संदी मेळ्ळी आमकां ह्या नावेली मतदारसंघात काम करपाक। हांव एक BJPचो जुनो कार्यकर्ता, गेली 25 वर्सां हांव BJP खातीर काम करतालो। हांगासर हांव 3 वेळा पंचायतीन निवडून येयलो, सरपंच आसलेलो, 2 वेळा जिल्हा पंचायत। आनी पार्टीन विश्वास धरून म्हाका तिकेट दिली। त्या वेळाचेर आमचे सदानंद तानावडे अध्यक्ष आसलेले, माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, सतीश धोंड आनी बाकीचे सगळे, नरेंद्र सावयकर आसलेले, पार्टीचे पदाधिकारी दामू आसतलो, सगळ्यांनी म्हाजेर विश्वास धरून तिकेट दिली। आनी म्हाज्या कार्यकर्त्यांनी आमकां बहुसंख्यान लोकां मदीं वचोन आमकां आमदार म्हणून दिवन दिले। आयज आमी पळयता ह्या 4-4.5 वर्सांक हांवें खुबशीं अशीं कामां केली। रस्ते, गटर आसतली, जवळ जवळ 170 करोडाच्या पेक्षा चड हांवें सद्याक कामां केल्ली कडेन PWDची। त्या भायर आमचे बिल्डिंग्सान काम केल्या, जवळ जवळ 50 ते 70 लाखाचे। त्या बरोबर RDAची कामां आसा, जावं आमची WRDAची कामां आसा। WRDAची सुद्दां हांवें जवळ जवळ 2 ते 3 करोडाची कामां केल्ली कडेन आसा। जे रिटेनिंग वॉल आसतले, डिसिल्टिंग आसतलें, जावं ते आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मेजर प्रॉब्लेम आसलेलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो की नावेली मतदारसंघात खुबशे असे ट्रान्सफॉर्मर आसलेले कमी वोल्टेजीचे। त्या खातीर हांवें माननीय आमचे मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकर तशेंच आमचे डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या सहकार्यान हांवें जवळ जवळ 89 करोड्साचे अंडरग्रावंड केबलिंग करून आयज आमच्या नावेलीत खुबसो लायटीचो प्रॉब्लेम सॉल्व केल्ले कडेन आसा। आनी हांवें 31 ट्रान्सफॉर्मर घातले नवे, जे वोल्टेजी कमी आसलेल्यो, जे 200 वोल्टेज आसलेले, खंयचे 400 आसले, ते वाडयले हांवें। आनी ते जवळ जवळ 31 ट्रान्सफॉर्मर न्यू घातले कडेन आसा। आनी फुडल्या येणाऱ्या एटलिस्ट एक 10-15 वर्सां तरी लोकांक वोल्टेजीचो प्रॉब्लेम जावपा ना अशे तरेचें काम केल्ले कडेन आसा। आनी हें सहकार्य म्हाका सगळे आमचे मंत्रिमंडळ, आमचे आमदार आनी सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांचे सहकार्य मेळ्ळें म्हणून हांव ही कामां करपाक शकलो। येणाऱ्या काळान आतां आमकां खुबशें परत काम करपाक जाय। हांव म्हणना की हांवें 100% काम केल्या, खंय तरी काम करपाचो प्रयत्न केलो आनी सरकाराचो सहकार्यान हांवें नावेलीन खुबशीं कामां केल्ली कडेन आनी सगळ्या धर्माचो म्हाका सपोर्ट म्हाका मेळत आसा, जावं हिंदू आसतले, मुस्लीम आसतले, कॅथलीक आसतले। आनी आमी केन्नाच खंयच्या धर्माचो आमचो न्हू अशें कितें भेदभाव करिना आनी आजून पासून सगळ्या लोकांक घेवन काम करता। आयज आमच्या ऑफिसान सुद्दां कितलेशे लोक येयले, तितून सगळ्या तरेचे लोक आसलेले, सगळ्या धर्माचे लोक आसलेले। परत एकदा आयच्या म्हाज्या बर्थडेक तुमी सगळे येवन म्हाका विशीश केल्या, त्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। आनी असोच तुमचो आशिर्वाद म्हाजेर आसचो। येणाऱ्या काळान परत आमकां इलेक्शनाक वचपाक जाय, नावेलीन परत एकदा हिस्ट्री जावपाक जाय। त्या खातीर आमी सगळे आमचे कार्यकर्त्याचे सगळे काम चालू आसा, प्रत्येक बुथाचेर आमच्यो कमिटी चालू आसा। आनी म्हाका विश्वास आसा की आमचें नेतृत्व हे परत आमकां संदी दितले। आमचे कार्यकर्ते ऑलरेडी रेडी आसा आमचे परत एकदा ह्यो बालेकिल्लो जिखपा खातीर।
आयच्या दिसा परत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.